येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. मंत्र्याच्या कथित लैंगिक शोषणाचो पराक्रम चर्चेत, करतलो खर कारवाय. आदी कागाळ तरी येवनी, वादग्रस्त मंत्र्याचे कारवायेचेर मुख्यमंत्र्याची जाप. नावेलीच्या रस्त्याक पडल्या पाड, घालात जाग्यार ना जाल्यार आंदोलनाचे शस्त्र. आम आदमी पार्टीची शिटकावणी. उमेदीन आनी ताच्या परस शिस्तीत मनयले पणजेचे फेस्त. बऱ्याच वर्सां उपरांत जाल्ल्या फेस्ताक भाविकांनी लायली हजेरी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मंत्रिमंडळान सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर परतून चालू केल्ल्या गृहनिर्माण येवजणे खातीर 5 बँकांक पॅनलिंग करपाची मंजुरी दिल्यात. हातूंत गोंय राज्य सहकारी बँक आनी 4 राष्ट्रीय बँकांचो आस्पाव आसा. नव्या बँकांचो तातूंत आस्पाव करपाची तरतूद केल्या, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. सरकारी कर्मचाऱ्यांक गृहनिर्माण येवजणे खातीर 6.5% एक रकमी जूर आसा. तातूंतलो 2% जूर कर्मचाऱ्यांक फारीक करचो पडटलो, जाल्यार 4.5% जुराची रक्कम सरकार फारीक करतले. ते भायर NISC येवजणे खाला कोयर व्यवस्थापना खातीर वेब आनी मोबायल GIS ऍप्लिकेशन तयार करपाचे घोशणा सयत हेर म्हत्वाचे निर्णय घेतले. Housing schemes details, then all those who are the eligible beneficiaries, those who are HBA who have taken for their loan and account, there is a banks empanelment केल्ले आसा. त्या बँकेच्या थ्रू डायरेक्टली तेंच्यांनी घेवचेले आनी न्यू जेंका HBA अप्लाय करपाक जाय दे गो फॉर द EDC तिची हावजिंग स्कीम आसा ही कंप्लीट. 5 बँक एम्पॅनलमेंट जाल्ले आसा आनी उरलेल्यांकूय स्कोप दवरला. नवीन बँकेक एम्पॅनलमेंट जावपाक जाय जाल्यार तेजो एक रेट फिक्स केला आमी. त्यानुसार आनी तें काय केला 2% रेटूच तांकां पडटलो. गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक 2% पडटलो. वयलो रेट जो आसा वो गव्हर्मेंट बेर करतले. एकदम सुटसुटीत स्कीम केल्ली आसा जेणे करून तेंच्यांनी डायरेक्टली बँके कडेन वचपाचें. बँकेन 1 टायम इंट्रस्ट जो आसा एट प्रेजेंट 6.5 रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर आमी बँक फायनलायज केला. 2% पे करतले. वयलो रेट ऑफ इंट्रस्ट गव्हर्मेंट पे करतले. 4.5. Yeah, all are the nationalized bank, even though including the Goa State Cooperative Bank. Okay, relaxation for the eligibility criteria under the scheme of the natural calamities, relief to the fishermen of the state. For तांचोच फंड, बट तांकां थोडेशे क्रायटेरिया रिलॅक्स करून 9 जाणांक ताचो पुराय फायदो मेळटा. जेणे करून ते काही टेक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर उरलेले. हेजेर गव्हर्मेंटाचो विशय वेगळे पयशे कांयच ना. बट ऑल टुगेदर 8 जाण आसात ऑल टुगेदर. 9 न्ही, 8 जाणांक ताचो बेनिफीट मेळटा. निस्कीच्या अंतर्गत जो प्रपोजल फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द वेब अँड मोबाईल GIS एप्लिकेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेस्ट मॅनेजमेंट थ्रू द निस्की विच इज द नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर सर्वीस हाच्या अंतर्गत आमी ताका हे दिल्लो आसा तो प्रोजेक्ट. इट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द दिशा फाउंडेशन फॉर द नॉमिनेशन बेसीस फॉर टू डू द वेरियस गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट अंडर द ट्रायबल डिपार्टमेंट. इट इज द दिशा फाउंडेशन म्हणून तांकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हांगासर इम्प्लिमेंट करपा खातीर अप्रूव केल्ले आसा. 5 banks empaneled under House Building Allowance Scheme. Provision has been made for empaneling more banks. Activities, programs and expenditures incurred for COVID purpose in South Goa approved. Relaxation for eligibility criteria under Scheme of Natural Calamities Relief to Fishermen. Payment made for setting up Technology Business Incubator for Agnel Ashram. Approval of DAVP rate for Audio Visual Departments. Proposal of contractual appointment of staff to ESG for 5 years. Appointment of Disha Foundation to do various Government of India projects under Tribal Department, nomination basis. Expenditure approval for government at your doorstep. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. मंत्र्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या वादग्रस्त सेक्स स्कॅन्डलाचो विशय हालीं बरोच चर्चेक आयला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक पत्रकारांनी त्या विशयी विचारले बी. ताणें सांगलें, गृहमंत्री ह्या नात्यान आपल्या कडेन पुराव्या सयत कागाळ येवनी. त्या उपरांत त्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयता. ह्या विशयाचेर आपूण गंभीर आसा, ताणें सांगलें. प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळातल्या एका मंत्र्यान आपल्या पदाचो आनी शक्तीचो वापर करून एके बायलेचे लैंगिक शोषण केल्ल्याचो आरोप आक्रमक रूप घेवपाक लागला. सरकारान ह्या मंत्र्याचेर कसलीच कारवाय केल्ली दिसना. ताका लागून लोकांनी अजाप उक्तायल्ले. अश्यो कागाळी आमी सदांच आयकतात, पूण कसलीच कारवाय करचे आदी ठोस पुरावो जाय. जेन्ना असो पुरावो मेळटलो तेन्ना आमी नक्कीच कारवाय करतले, मुख्यमंत्र्यान सांगले. हांव तेजेर एकूच सांगता आसतना सांगतलो, ज्याच्या कडेन कोणा कडेन कितें जर प्रूफ आसत किंवा ज्याचेर अत्याचार जर जाला अशें कोण आसत जाल्यार तेणी कंप्लेन फायल करची, म्हाजें म्हणणें आसा.
आणि जेचेर कोणाचेर अत्याचार जाला तेणी जर कंप्लेंट फायल केली 100% हांव एक्शन घेतलो. अजून पर्यंत कोणाचेरूच कंप्लेंट कोणीच फायल करूंक ना. म्हाजें सरळ म्हणणें आसा, ह्या राज्यांत महिलांक रायट्स आसा आनी महिलांचेर जर अशा पद्दतीचे अत्याचार जाला तेणी एक कंप्लेंट दिवची आनी ती लेट कंप्लेंट महिलांक दिल्ली प्रूव जावची. महिलांक कंप्लेंट सुद्दां जरी कोणी दिली आसत तेजी थॉरो इन्क्वायरी जी आसा पळय न्ही हांव करपाक लायतलो. बींग अ होम मिनिस्टर आय एम फर्म ऑन इट. आय एम टेलिंग यू आनी आय विल सॅक एनीवन. म्हाजें सरळ म्हणणें आसा, आरोप पॉलिटिकली कोण जो जाय तो जाय ते करतलो आपल्याक प्रसिद्धी घेवपा खातीर आनी दुसरें लोकांच्यो इलेक्शन लागीं पावल्यो काय वेगवेगळ्यो स्ट्रॅटजी हजार आरोप करीत आसता. कोण तरी काल सांगता साखळेचो ड्रायव्हर खंय, म्हाजो संबंदच ना. अरे कोण खंयचो मनीस उठता ज्या मनशाक हांव वळखत ना त्या मनशाक तुका कळपा खातीर सांगता तो कोण आरोप करता पळय न्ही रे त्या मनशाचेर 2 वर्सां पयलीं कंप्लेन फायल जाल्या. तो मोल्ल्याचो साखळेंतलोय न्ही तो 70तलो. तेजी 2 वर्सां पयलीं कंप्लेन फायल जाली तेजी 70तलो तो म्हणून सांगलें. त्याची तो ताका अरेस्टूय केल्लो एकदां. ही इज एब्सकॉन्डिंग. पूण कोणीय उठतलो कितेंय सांगतलो नाका जाल्लें उलयतले. अरे विथ प्रूफ दियात. 100% हांव सांगता. कोण हांव परत एकदां सांगता तुमच्याय कडेन सुद्दां जर आसत ती खंयच्याय आरोपाच्या बाबतींत इवन दो म्हणजे तुवें तो काल कोण आरोप केला तेणी पुलिशेन सबमीट करचें आमी 100% एक्शन. कोणी हे पळय तो सांगता तुका काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर ताका सांग कोणी पयशे दिल्या पळय न्ही रे त्या मनशाक आपूण पयशे दिल्या हेका पळय तो कोण तो मांद्रेकार काय कोण तो ताका दिवपाक लाय. हांवें काणकोण पुलिशेकूय विचारला कोण आपूण पयशे दिला म्हणून कोणूच फुडें येना सांगपाक. अरे पयशे दिले म्हणून सांगपाक त्या मनशाकूय सोदलेलो पयलीं जेन्ना जाल्ली तेन्ना. एक मनीस जर फुडेंच येना आपूण पयशे दिल्या म्हणून मगीच उठसूट आरोप करता कोण तरी उठता न्ही. ताका जर अरे कोणी जर दिले आसत तेणी प्रूफ दिवचे बाबा हांवें दिल्या म्हणून म्हाजी कंप्लेन आसा म्हणून. ना जर हांव हाडून तेजेर एक्शन घेयना जाल्यार म्हाका सांगता ते विचार. हांवें फॉर्म आसा त्या बाबतींत. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. गोंयांत ओमिक्रॉनाचो एकूय दुयेंती सापडूंक ना. भायल्यान आयिल्ल्या प्रवाशांची कोवीड चांचणी करून तांचें विलगीकरण केलां. तांचे नमुने जिनोम सिक्वेन्साक धाडल्यात. डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हायती दिल्या. ओमिक्रॉनाच्या वेगान वाड जाल्ल्यान लोकांनी जाता तितले बेगीन दुसरो डोस घेवचो असो उलो मारला. सध्या रशियेतले 5 आंतरराष्ट्रीय प्रवासी दाबोळी विमानतळाचेर आयिल्ल्यान तांचे कोविड-19 पॉझिटिव्ह अहवाल तपासल्यात. मजगती पर्यटनाच्या मळार कोविड-19चो नवो व्हेरियंट ओमिक्रॉनान खवदळ घातिल्ल्यान भलायकी मंत्र्यान ताचेर स्पश्टीकरण दिलां. ही निव्वळ वावडी आशिल्ल्याचें बुधवारा मुख्यमंत्र्यान सांगलें. भायल्यान आयिल्ल्या प्रवाशांक वेगळे दवरल्यात. तांचे भितर कसलीच गंभीर लक्षणां दिसून येवंक ना अशें ताणें सांगलें. तांचे नमुने जिनोम सिक्वेन्सिंगा खातीर पुण्या धाडल्यात. 1.30 लाख लोकांनी दुसरो डोस घेवपाचो आसा. तांणी तो जाता तितले बेगीन घेवचो मुख्यमंत्र्यान उलो मारला. ओमिक्रॉनच्या बाबतींत आमी सगळी प्रिकॉशन्स घेतलेली आसा आनी तेच्या बाबतींत जे एक न्यूज जी व्हायरल जाल्ली त्या बाबतींत तेजो सॅम्पल्स जे आसा ते पुण्याक धाडून दिल्ले आसा. तांकां आयसोलेट केल्ले आसा. हांवें इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे तांची तब्येत एकदम बरी आसा. तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. ते इंडियेंत रशियेच्यान आयल्या उपरांत आफ्टर 12 काय 13th डे तांकां तो पॉझिटिव्ह आयिल्ले आसा. म्हणजे देर इज एन लेस चान्स ऑफ द ओमिक्रॉन नॉट डिटेक्टेड. मॅक्झिमम लोकांनी सेकंड डोस घेवप हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. गोंयांत एप्रॉक्सिमेटली आमकां 1,20,000 आसपास सेकंड डोस घेवपाचो उरला. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान म्हाजी सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा जेणी फर्स्ट डोस घेतलो आनी सेकंड डोस जेणी मिस केला तेणी जाता तितके बेगीन घेवचो. आमी म्हणटा की सेकंड डोस घेतल्या उपरांत म्हणजे ओमिक्रॉन चुकून जालो सुद्दां जर आसत जाल्यार तेजी सिरियस जावपाची पर्सेंटेज ही खूब कमी आसा. त्या खातीर आपल्याक फुल्ली वॅक्सिनेटेड करून घेवप. स्वताच्या फॅमिलीक वॅक्सिनेट करून घेवप आनी जो 18 वर्सां पुराय जाता तेणी फर्स्ट डोस घेवप. कारण गोंय स्टेट ही 100% वॅक्सिनेटेड स्टेट नॉट ओन्ली फॉर द डिक्लेरेशन बट फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. इट इज इम्पॉर्टंट. आमकां गोवा बींग अ 100% सेफ डेस्टिनेशन फॉर द टुरिजम पर्पज आनी फॉर द स्टे पर्पज हे डिक्लेअर करपाक मेळपाक जाय म्हणून म्हाजी विनंती आसा. आनी लोकांची सेफ्टी ही आमच्या खातीर प्रायम आसा. 1,30,000 लोक उरलेले आसा. त्या खातीर म्हाजी तर सगळ्या जाणां म्हणजे हांव ते म्हणटा तुमी सुद्दां वयता थंयसर प्रत्येकाक हांवें त्या खातीर म्हटलेलें शेक हँड करच्या पयलीं विचारात सेकंड डोस घेतलो मरे काय म्हणून. म्हणजे लोकांक याद जाता अरे हांवें घेवंक ना मरे पूण वचून तो परत घेवपाक शकता. काल नोंदयल्या 6,822 तुळेन देशात 8,439 नव्या कोविड-19 प्रकरणांची नोंद जाल्या. बुधवारा भारतांतल्या दिसपट्ट्या केसींनी व्हडा संख्येन वाड जाल्या.
कोविड-19 लागून 195 दुयेंतींक मरण आयलां जाल्यार 24 वरांत 9,525 दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात. 555 दिसांत सगळ्यांत कमी 93,733 सक्रिय प्रकरणां दिसून आयिल्ल्याचें केंद्रीय भलायकी मंत्र्यान सांगलें. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांतल्यो मिना खणी सुरू करपा खातीर सरकारान जाता तितले यत्न चलयल्यात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. राज्यांत खणी परतून सुरू जातल्यो काय ना ह्या प्रस्नाक मुख्यमंत्री जाप दितलो. गोंयांतल्यो मिना खणी बऱ्याच तेंपा सावन बंद आसात. खण कामांचेर निबून आशिल्ल्या विविध घटकांचेर ताचो वायट परिणाम जाला. खणीच्या पावणेच्या पर्यायाचेरय मुख्यमंत्री उलयलो. मायनिंगाच्या बाबतीत ज्यो आमी स्टेप्स घेवपाक जाय तिच्यो 100% घेतल्या. रुल्स लॉ डिपार्टमेंटाक गेल्या, ते रुल्स जावन येयले. ऑलरेडी हांवें जशें फाटल्या कॅबिनेटान आमी डिसिजन घेतला. वी आर गोईंग फॉर ऑप्शन. गव्हर्मेंट इज फर्म. गव्हर्मेंट इज गोईंग फॉर द ऑप्शन आनी अकॉर्डिंग टू द डेव्हलपमेंट हॅपन इन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वी आर गोईंग अहेड. ऑप्शन इट इज इन द प्रोसेस. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. दिवचलचे महामार्गाचें काम चल्लां. कामा वेळार घोडेखोंड वाठारांतले सैमीक झरीत माती आनी गुणे पडोवन ती पुरपाक लागल्या. दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकरान महामार्गाच्या अभियंत्या बरोबर भेट दिवन सुवातेची पळोवणी केली. झर वांटोवपाचें ताणें उतर दिलां. दिवचले आदल्या बायपासा कडेन महामार्गाचो वावर नेटान चल्ला. दिवचल तालुक्यांत साबार कडेन सैमीक झरे आनी तळयो आसात ज्यो थळाव्यांची तान भागयतात. मात देविका नगरांतल्या घोडेकोण वाठारांतले व्हांवते झरीत व्हडले व्हडले गुणे आनी माती पडिल्ल्यान झरीचें अस्तित्व धोक्यांत आयिल्लें. लोकांनी भंय उक्तायतकच थळावो आमदार राजेश पाटणेकार, थळावी नगरसेविका रंजना वांयगणकार हांणी हायवेचो कार्यकारी अभियंत्यान पळोवणी केली. हे सुवातेर ल्हान पूल येवपाचो आसा. त्या उपरांत प्रस्न जाग्यार पडटलो. पाटणेकारान सांगलें. जे कितें ई गव्हर्नमेंट सांगलेलें आसा की तितून आमी समाधान जाल्लेलें आसा की पावसा पयलीं जी कितें माती पडल्या ती गुणे पडले आमी क्लियर करतले. प्लस ह्या रोडाक जो आसा ह्या रोडाक मायनर ब्रिज येता. मायनर ब्रिज येयल्या कारणान ऑटोमॅटीक उदीक जें आसा उदीक ऑटोमॅटीक जो नॅचरल फ्लो आसा तो नॅचरल फ्लो थंय कायम उरता. की टेम्पररी अरेंजमेंटा खातीर काही माती जी आहा ती ह्या न्हंयेन पडलेली आसा, काही गुणे पडटे पावसा पयलीं काडले वयतले. प्लस हांगाची काही डंप माती केलेली आसात ह्या भाटार ह्या जागेर ती पण फिलिंगे खातीर हळू उखलपाक सुरू जातली. तशें कोणाची भिवपाची कांय गरज ना. 8 दिसां भितर हांवें कंप्लेन केल्ली हेका आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक. सर आमच्या हांगासर रिपोर्टिंगूय जाल्लें पूण तेंच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवन ते आमच्या गावडे सरानूय हें एफिशियन्सी दाखयली आनी आमकां तेंच्यांनी सोल्युशन सांगलें की ते लोकांक कितें त्रास करचे ना. जी डंप मातयेक लागून जे आमच्या फिचरान तांकां फ्लोड येतलो. ऑलरेडी ही एरिया आमची आसा ती फ्लोडेड एरिया म्हणून आसाच. सो तितून तांकां कितें त्रास जातले आनी एक ते मुकूंद मयिकाचें म्हणून घर आसा तें सकयल आसा. सो ताका चड त्रास जातलो. हे करून तेची मिसेसीन आमकां 2-3 फावटी हें केलें, एप्रोच जाली, तिणी कंप्लेनूय केल्यो, उरली तिणी वचून डिपार्टमेंटाक सांगलें पूण तशें कितें जालें ना. सो आतां तेंच्यांनी कितें केलें, तेंच्यांनी सरांनी येवन तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन आमकां अशें सोल्युशनां सांगली की तितून हांगासल्या रेजिडंट्सांक कितें त्रास जावचो ना. कितें हें जालें जाल्यार ते आपले लायबिलिटी घेतले की तेंच्यांनी ती डंप केल्लेली माती काडटा म्हणून सांगलें. सो ब्रीज घालता म्हणून सांगलें आनी तो फ्लो जो उदकाचो आहा तो सुरळीत करून दितले तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्लें आहा. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. नातलां आदी नावेलीचो रस्तो सारको करात, नाजाल्यार नावेलीच्या लोकांक बरोबर घेवन रास्ता रोको करतले. आम आदमी पार्टीची उपाध्यक्ष प्रतिमा कुतीनून सरकाराक शिटकावणी दिल्या. नावेलीच्या वेस्टर्न बायपासाक पाड पडल्या. जायत्या जाणांनी हाचेर आवाज काडिल्लो पूण अजून मेरेन कांयच जाल्लें दिश्टी पडना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या आश्वासना उपरांत रस्त्यार कॉन्क्रीट हाडून ओतिल्लें पूण 2 दिसांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून तेंवूय व्हांवून गेलें. देखून रस्तो आसा तसो परतो खडबडीत जाला. पळयात रस्त्याची अवतिकाय. आता पळय आमी आसा वेस्टर्न बायपास N17 जो नावेली जंक्शन रोड आसा, जो हांगा पेट्रोल पंप आसा ताचे ते जंक्शन जे आसा ह्या रस्त्यार आमी आसा. आनी वायट दिसता सांगपाक काल राती आमची ज्यो 2 भयण्यो सादिले हांगाच्यो सादिले वॉर्डांतले 2 भयण्यो, एक आवय आनी चली दोतोरागेर गेल्ली आनी दोतोरागेर साकून येतसना सुमार 7:30 पावणे 8 खंय ह्या रस्त्यार ह्या रस्त्याची परिस्थिती पळयात तुमी कसो बाबाद जाल्लो आसा रस्तो. त्या रस्त्यार ती पडली, बायक तांची स्ले जाली आनी एक्सिडंट जावन आनी आयकपाक येता ते भाशेन तिका राती हॉस्पिटलांत व्हेलें. हॉस्पिटलांत सांगून ताका मार पडला म्हूण आतां खंय तरी तिका प्रायवेट हॉस्पिटलांत घातलेली आसा.
आता हांव सांगू सोदता ऑन रिकॉर्ड जाली फाटले 6 म्हयन्यान ह्या रस्त्याच्या परिस्थितीक लागून फाटले 3 म्हयन्यान सॉरी आय वूड लायक टू क्लॅरिफाय ऑन दॅट 3 months. In these 3 months, there have been 3 cases dead. People have met with an accidents and died here. हांव शिटकावणी दिता बीजेपी सरकाराक, शिटकावणी दिता PWD मिनिस्टराक की समज बिफोर क्रिसमस तुमकां डेडलायन दिता 20th तारीख 20th डिसेंबराच्या पयले समज तुम्ही हो रस्तो करना जाल्यार हे प्रतिमाचे उतर की हांव सगळे नावेलीच्या भाव भयण्या लोकांनी भायर काडटले, रस्त्यार घेवन हे रस्तो हांव ब्लॉक करतले म्हणून. कित्याक हे जे अशें हांव म्हणटा तशें हांव आय एम द वायस प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी, बट दीस will be a issue, a social issue, a cause for the people of my Naveli constituency because they are Aam Aadmi. हे आम आदमीचो इश्यू असा आणि हे खास आदमी जी बीजेपी सरकार आसा तांकां सांगू सोदता परतून बिफोर 20th December no matter what by hook or crook get this road done or on 21st you will see the people of Naveli sitting on the streets and blocking this road. हांगा 3 जाण मेले कडेन आसात. राती एक 2 जाण आवय आनी चेडूं हे पडोन ती हॉस्पिटलां आसात. आज AAPची जी वायस प्रेसिडेंट आसा प्रतिमा कुतिन्योन एक डेडलायन दिल्या. तेणी 20 तारीख म्हणल्यार दिल्या. 20 तारीख म्हणल्यार जर हो रोड सारके करता 21 तारखेर आमी हांगा सगळीं नावेलकारां लोकांक घेवन आमी हांगा रस्त्यार येतले. आतां पळोवया की प्रतिमाली उतर खरी जाता काय ना ते, कित्याक हेजे पयलीं काँग्रेसीन एक एजिटेशन केल्लें आनी 15 दिसां टायम दिल्लो. 15 दिसां भितर करना जाल्यार आमी रस्त्यार येता म्हणून. पूण हांगा 15 दीस जावन गेलो, म्हयनो जावन गेलो, तरी पूण हांगा कांय जालें ना. आज प्रतिमा आपल्याली उतर लागता काय ना हें पळोवचें पडटलें. गोवा 360 खातीर नावेली जंक्शना साकून रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पणजेच्या मॅरी एक्युम्युलेट कन्स्ट्रक्शन चर्चीचे फेस्त बुधवारा व्हडा उमेदीन आनी ताचे परस व्हडा शिस्तीन मनयले. पणजी वाठारांतल्या भाविकांनी चर्चीत वचून सायबिणीचो आशिर्वाद घेतलो. पोरण्या गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त जाल्या उपरांत 5 दिसांनी पणजेचे फेस्त जाता. पोरू कोरोना महामारीक लागून मर्यादीत स्वरुपात हे फेस्त मनयल्ले. ह्या वर्साक कोरोना नेमाक पाळो दिवन फेस्त मनयले. फादर वॉल्टर डिसान हे विशीं अदीक म्हायती दिली. पळयात. आमी हांगासर आज एकठांय जाल्या इमाकुलाद प्रोसेसांव वो निष्कळो गोड समोरली आंकवार मारीची परब आज एक पोरबेर विशीं थोडी समजणी आमी घेवया. ह्या समयार हांव काळजांतान कुशलकायेन बरोवन आमच्या सगळ्या पणजे सिटीन रावतल्या भाव भयणीक परबीं पाठयता. आमची आवय आस्कारीन सगळींची आवय तिणें आशिर्वाद घालचो, भलायकी बरी दिवची. आमी शांतीन सगळे धर्माचे भाव भयणां एकठांय जावन मोगान एकवटान जेवन आमचो प्रोग्रेस करपाचो, डेव्हलपमेंट करपाचो आनी दुसऱ्याचें बरेंपण आमी सोदून काडूंक जाय. म्हणटकूच मारयेच्या जिवितान कसलेंच वायट ना, पातोक ना, कसली चूक ना. ते भाशेन आमच्याय जिवितान इलें आमी तशेंच करूंक जाय, बरें करूंक जाय आनी वायट कितें आसा तें आमी सांडून दिवन पयस करूंक जाय. हो आतां नवो वेरियंट आयला ओमिक्रॉन, तोय सोंपल्या पुरो म्हणून एज अर्ली एज पॉसिबल आमी देवा लागीं मागता आनी मारिया आमची आवय हें आमचे मागणे बापा मुखार आनी आपल्या पुता जेजू मुखार घालतली, हातून दुबावूच ना. सगल्यांक तुमकां अनेक फावट हांव परबीं दिता आनी हॅपी फिस्ट म्हणटा. इमाकुलाद कॉन्सेप्ट आमची माय कितेंय मागोत जाल्यार ती गाड्यान ती दिल्या शिवाय रावना. आयज हांव जावन हिंगाच हांव जल्मलां आनी आयज पासून हांव ह्या फेस्ताक येता. देवाक आमी आर्गां दिवया आनी दिन वचया, कित्याक हो दीस आमकां एक व्हडलो भाग्यवंत दीस म्हणून. कित्याक जरी तर तूं साश्ट्याचें जिवीत येतलो जाल्यार ह्या फेस्ताक यो. तशें तेजी नोवेनां आयक तो सांगता तें कानार घे आनी पवित्र पुस्तक वाच. तुज्या जिवितान सदांच सुखी आसतलो आनी तुजो घरोबो सुखी आसतलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा कांय कडेन पावस चिवरतलो. 11 वेर मात वातावरण सुकें आसतलें.
हवामान खात्यान सांगिल्ल्या अदमासा प्रमाण फाटली 24 वरां गोंय सुकें उरिल्लें. राज्यांत चडांत चड 33 जाल्यार उण्यात उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. फुडले 2 दीस मळब तशें मेकळे दिसतले. सांज वेळार मात कांय कडेन कुपां दिश्टी पडटलीं. चडावत आनी उण्या तापमानात फुडल्या 48 वरांत 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान वाड जावं येता. राज्या खातीर हवामान खात्यान कितें खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.